आमची ही चळवळ PDAचे बद्दल आसा. PDA आमचे ही जे पळय PDA फॉर्मेशन केलां पळय ते टोटली अनकॉन्स्टिट्युशनल आनी ताका लागून आमी ही चळवळ आमी सुरू केला. हो प्रोटेस्ट आमी कित्याक केला, कित्याक आमी हाच्या पयलीं TCP मिनिस्टराक बरे भशेन सांगलें, ताका मेमोरेंडम दिलो, जे भशेन ताणें मागलें ते भशेन आमी दिलें ताका. आनी लास्ट पासून आमी तांकां एक लेटर केल्लें की आमकां आपोवचें आनी आमचे कितें पळय इश्यूज आसा पळय ते सुटावे करचे म्हण. पूण जे पळय इश्यूज पळय जे आसा पळय ते आमचे बरे पासत न्हू, आमचे एक कशें पॉलिटिकल एजेंडाचे भशेन न्हू, पूण हे जे पळय इश्यूज केल्या पळय ते गोंयच्या बरेपणाक लागून. तुमकां खबर आसतलें की आमचे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान 73rd आनी 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट्स जे पळय जे हाडलेले अंडर द पंचायती राज, ते लोकांक पावर दिता. जे पळय प्लॅन्स जे पळय करपाचे आसा ते लोकांक पावर दिवचे म्हणून. आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें की अंडर दी 14th फायनान्स कमिशन तांणी VDC म्हणून एक फॉर्मेशन केलां. दिस इज एट द सेंट्रल फायनान्स कमिशनान ते VDC फॉर्मेशन केलां. कित्याक लागून की गांवकारांक पावर दिवचे म्हणून. आपणाचे प्लॅन्स जे पळय आसा ते डिस्ट्रिक्ट लेवलाक कडेन घालपाचे आनी मागीर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मागीर तो TCP मिनिस्टर और गव्हर्मेंटा कडेन वता पळय तसलो. सो जालां कितें आनी कितें जे पळय सकयल ते वयर पळय जे प्लॅनिंग आसा ताणें तें हो अप्रोच यूज करूंक ना, पूण वयर ते सकयल तेणी तो हो प्लॅनिंग यूज केला. म्हणजे हे PDA घालचे, हे PDA ते घालतले आनी पॉलिटिशियन जे पळय आसा ते प्लॅनिंग करतले आमचे गांवचे. आमी पळयलेलें आसा हाचे पयलीं पासून जावं पणजे जावं मारगांव जावं वास्को जे पळय PDA आसा आतां पासून आसा, आमी आतां पळयलेलें आसा की प्लॅनिंग म्हणटा पळय ते ह्या सिटीनी कांयच आमकां दिसोंक ना, बरे भशेन दिसोंक ना. आनी ताका लागून आमकां ही जे पळय हो पळय कॉन्सेप्ट पळय आसा की पॉलिटिशियन्स जे पळय प्लॅन करतले हो कंप्लिटली आमकां अनएक्सेप्टेबल. तर ताका लागून आमी आमी एक ही चळवळ सुरू केलेली. हे PDA कित्याक येयला, कित्याक हे TCP एक्टान तांकां पावर दिला की खंयचोय गांव ताणें हाडूंक जाता. एज पर द प्रेझेंट TCP एक्ट कसलेय गांव तेंकडे एड करूं येता, बट ते सारकें न्हू, ते अनकॉन्स्टिट्युशनल. ताका लागून आमी मागता की TCP एक्ट चेंज करचें. कशें चेंज करचें? इन्क्लुडींग द 73rd and 74th amendment, where power is given to the people to plan their villages accordingly and then to take approval of the government, which is correct from the down to top approach. हो डिमांड हो पॉलिटिकल एजेंडा न्हू, की कोणाचोच पॉलिटिकल एजेंडा न्हू. हो डिमांड जो पळय आमी मागता ते लोकांचेच बरेपणाक आसा. सो लोकांक जर प्लॅनिंग करूंक जाता जाल्यार तेंकडेन हो जो पळय जे पळय VDC आसा तांणी तें इनकॉर्पोरेट करचें इन द पंचायती राज एक्ट और ऑल्सो इन द TCP एक्ट. आतां गव्हर्मेंट तर आमचें आयकना जाल्यार आमी हो प्रोटेस्ट आनीक फुडें व्हरतले. सद्याक आमचे आतां चेन हंगर स्ट्रायक आसा, जे पळय ते थोडे गांव येतले हिंगासर 2-3 दिसांनी. आनी 13 तारखेर आमी डिसिजन घेतलें की हो प्रोटेस्ट सारको हंगर स्ट्रायक, फूल फ्लेज हंगर स्ट्रायक करचें म्हणून. हो आतां आमी हंगर स्ट्रायक पळय केला ताका विजयाक आतां पळोवपाक, कित्याक एवरी टायम आमी पळय मोर्चा काडटा आनी एवरी टायम आमी पळय रस्त्यार येता तेन्ना तो कितें म्हणटा आमकां मॉबोक्रेसी म्हणटा, कळ्ळें न्हू. तेका आतां आमी हो पिसफूल आतां हंगर स्ट्रायक केला. आमकां गमोंक जाय ह्या फुडें तो कितें उलयता तें आमचें. आनी आतां तेंची 16 तारखेर मिटींग आहा, आमी रावल्या पळोवपाक ते 16 तारखेर कितें करता पळय ते गांव काडटा पळय म्हणटा, आमकां तें पळोवंक जाय. अख्खे गांव काडटा, कितें करता तें आमकां गमोंक जाय. आनी आमचो फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमकां चिंतूंक जाता फुडें कितें करपाचें पळय ती. तुमचें डिमांड कितें आसा? आमचें डिमांड आहा आमचे जे PDA पळय घाल्ले आसा सगळे आमचेर इम्पोज केल्या फोर्सफुली ती तेणी डिनोटिफाय करपाची. आनी हो रिजनल प्लॅन पळय आतां न्यूली आतां फॉर्म करपाची आहा तो तेणी एमेंड करपाचो आनी 73rd आनी 74th एमेंडमेंट तेणी इम्प्लिमेंट करपाचो हेजेर. आनी हो प्लॅन लोकां मदीं हाडपाचो आनी लोकांक जाय तशें जावंक जाय. कित्याक जेन्ना गांवान पळय तुमी व्हरले पळय ने पळय वस्तू हाडटा, कमले हे पळय ऑर्डिनन्सा पळय घेवन येता
तेन्ना तेणी लोकांक विचारून करूंक जाय. जेन्ना आमच्या लोकांक नाका जाल्यार तुमकां फोर्सान आमचेर कित्याक घालपाचें आहा. लोकांक नाका आमच्या गांवांत जाल्यार ते भायर उडया. लोकांक विचारूंक जाय तुमी ग्रामसभान विचारूंक जाय. तुमी कोणाक विचारना, चोरयांक वता, आपाली पयशे वता लोकां कडेन. हे फकत बिल्डरांक खुशी करपाक. हे बारीक लोकांक कांय फायदो ना हितून बारीक लोकांचो. आमची शेतां, आमची तोयी आनी आमचे पळय दोंगर आहा, हे सगळे आमची गोंयची वाट लागतली. कित्याक व्हडले व्हडले वर्टिकल डेवलपमेंट आतां करूंक सोदतालीं. हेंची सगळी घाण वर्टिकल डेवलपमेंटाची घाण ही सोकला देवान येतली गांवांनी. आमची तोयी काबार जातली, आमची शेतां काबार जातली, आमच्या घरांनी ती घाण येतली. कित्याक असले एक पाट कदंबा रोडाचेर एक पाट गार्बेज उडयताले आदीं, आनी ती गार्बेज उडोवन सगळी घाण ती जानवरां पळय मेरिल्लीं आसली ती कदंबा रोडार उडयताली. आनी एका टायमार आमच्या बोंडोच्या तळ्याचेरय वयर उडयताली तालिगांवची गार्बेज हाडून. त्या टायमार आमी बंद केली. कित्याक हेंची सगळीं मेलेले जानवरां हाडून पळय उडयतालीं, तेंची पावसान सगळी ती वोस देंवताली सगळा गांवांनी आनी ते मूस येताले घरांनी आनी खुबशे लोक आमचे तिबलचे दुयेन पडलेले. तेन्ना आमीन बा फुडें सरोन तिका मोर्चा काडून आमी ते बंद केल्ली ती गार्बेज. गार्बेजीकूच इतले प्रॉब्लेम जाले. आमच्या मेर्शेची जोर इतले बऱ्यांतली बरी जोर अशीच हिंगा मिलिटरीक पळय बरो हें आमच्या कन्स्ट्रक्शन टॉयलेट बांदूंक दिले आनी तेंची सेप्टीक टँकी फुटोवन आमची ती मेर्शेची जोर काबार जाली. अशें करून आतां वयर तर बांदूंक लागले वर्टिकल डेवलपमेंट. आमची तोंय काबार जातली, आमची शेतांनी घाण येतली, आमच्या घरांनी घाण येतली कमल्यान. आनी पयले सद्या आमकां उदीक ना लोकांक. आमची जी कालाफ्रा, मेर्शे, चिंबला, सांतांद्रे, तालिगांव, पणजे पासून जी उदकाची लायन येता ही कदंबा रोडयल्यान येता. आनी कदंबा रोडार तर वर्टिकल डेवलपमेंट केले थिंगा ऑलमोस्ट कदंबा प्लॅटो ते म्हणटा ओवर 30 लाख जमीन ओपन आहा डेवलपमेंट करपाक. आनी हिंगासर 30 लाख जमीन तूं चिंत कितल्या हजारांनी फ्लॅटां येतली. आनी ही तर अशी फ्लॅटां तर येयली पयले सद्या तेंचे व्हडले व्हडले मोटर आसता, जनरेटर आसता, ते सगळे सक करतले उदीक आनी आपले ते पयले उदीक घेतले आनी आमकां उदकाचो थेंबो पासून आमच्या लोकांक मेळपाचो ना. आदींच रस्ते सारके ना. तुमी पयले आसतले गाडयो कितल्यो जाल्या त्यो. आमच्या वाड्यांनी आतां गाडी चलयता म्हणल्यार सगळ्याक गाडयो जालेली आहा. आनी हेंचे वर्टिकल डेवलपमेंट जाले. हजारांनी तर तेंची फ्लॅटां आयलीं, हजारांनी गाडयो येवूय वयतल्यो. अशें आमकां त्रास जातले. लायटीक आतां त्रास जाता. हे आमच्या फुस्तार आमची वॉटर सप्लाय, आमची इलेक्ट्रिसिटी लायन आमच्या लोकांची आमच्या फुस्तार हे करूंक सोदता वर्टिकल डेवलपमेंट. तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला, तुमी पळोवंक जाय उदीक खूंय देंवतले ती. कित्याक दोंगराचेर जेन्ना बांदतले उदीक गांवांत सगळा देवान येतली. असले आमकां जालेले नाका. ताका लागून आमी ताका ओपोज करता आनी तेणें आमच्या लोकांचे बरें चिंतून ही डिनोटिफाय करपाची आनी हो रिजनल प्लॅन आमच्या मदें हाडून स्टडी करून बऱ्या बऱ्या मनशांक घालून तेणें व्हरचो फुडें. हो हांगा स्ट्रायक आमी हो टोकन कसो केलेलो आहा. हो 13 तारीख पासून आमी चिंतला असो आमच्या जे ऑर्गनायझरांनी 13 तारीख पासून धरलेलो आहा कळ्ळें न्हू. आनी हो जातकूच आमी कितें बरें व्हडलें चिंतलेले करपाक आयकला जाल्यार. सो आतां जर तर तुमच्या गव्हर्मेंटान जर तर डिमांड्स फुलफील करूंक ना जाल्यार तुमचो नेक्स्ट स्टेप फुडें कितें आसतलो? नेक्स्ट स्टेप आमचो मातसो बरो व्हडलो आसतलो. आमी मिटिंगेन मागीर आमी गमयतले नेक्स्ट स्टेप कितें पळय तो. आतां आमी चिंतला आमचे खूब आहा स्टेप्स. आमचे एक स्टेप आहा घेरो घालपाचो इंजिनियरांक आनी ह्या मिनिस्टरांक. तसोच आमचो आनीक एक स्टेप आहा हो म्हाजो ओन हांव चिंतालो की आमी सगळे विजेच्या फुडल्यान घराच्या फुडल्यान नाल्यार TCP डिपार्टमेंटाच्या फुडल्यान आमी अशे हजारांनी लोक एकठांय जावन आमी चिंतला अशें जमनीर न्हिदोन आमी दाखयतले. हे गोंयकारपण आमकां कसले गोंयकारपण पळय ते आमी दाखोवंक सोदता ताका. हे म्हणजे म्हाजें चिंतप. मात आमची आतां कमिटी आहा न्हू ते कमिटीन आमी उलोवन हे पास करतले. Demands like amending the TCP Act and scrapping regional plan, scrapping PDAs, giving power to the people back again at the panchayats, etc. So what we have understood is on 16th they are going to do a TCP board meeting where all these things will be discussed and they will come out with the necessary solutions. So by gathering here, we want to tell Vijay Bab and the other TCP board and other ministers who are involved that today food that is actually required for our body to sustain us, we have considered that less important than the demands that we have given them on their table. So this is why everyone has come for that reason to express the same thing that we can do without food, but the demands are more important and so they have to be discussed and got into our favor immediately. That is on 16th.
has become a total mess in Kanduli, and now we are at the stage where the ODP is going to be formed, the map that is going to plan our village for the next 10 years. And what we have seen in that map is a total disaster plan that is waiting for us. So many buildings are going to come, our lands are converted, fields have been destroyed, mountain areas have been cut, projects, public projects are put in places where they are not supposed to be, and it's a total haphazard map that we have before us. And the latest today's news also says that 2,000 objections have come, objections for this one map. So if this is the magnitude that a map needs to carry, I think it is something to think of, because it is prepared not by any professionals. These people do not know how to plan, and they have made this map, and that's why you get these suggestions and objections. And so we are praying that even the ODP of Kanduli gets scrapped, and the PDA, which is not supposed to be in Kanduli, should be scrapped, Kanduli Man Kalangut. The reason we accepted PDA was only one, that we were told that our houses which are irregular within CRZ area will be regularized through ODP and PDA, and that's why we accepted. But today we know that any local authority cannot override the national CRZ rules, which says that only 33% can be built in the CRZ area. And we know that we have been cheated, but because of this, using this as a game tactic, they have used this and allowed so many other builders to come into this map, which we are objecting outright, and we want it out immediately. So this is our demand from Kanduli and Kalangut also.